भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांक मेळपाक गेल्ल्या 8 आमदारांमदले 2 म्हळ्यार संकल्प आमोणकार आणि केदार नायक वट्ट 3 दिसां उपरांत दिल्लीच्यान गोंयांत परतले। आतांच भाजपांत भितर सरिल्ल्या संकल्प आमोणकारान 2024च्या राज्यसभा वेंचणुकेत दोनूय खासदार भाजपाचेच वेंचून येतले अशी खात्री उक्तायली। जाल्यार आपूण भाजपांत कित्याक गेलो हाचे फाटली कारणां लोकांक मेळोवन सांगतलो अशें केदार नायक सांगता। मंत्रीपदाविशीं केंद्रीय फुडाऱ्यांकडेन कसलीच चर्चा जावंक ना अशें ह्या दोनूय आमदारांनी सांगलें। तशें अजून पर्यंत काही डिस्कशन जाल्लेलें ना। सो एक फक्त अशें जाल्लेलें की फुडें आतां जेन्ना भारतीय जनता पार्टी आमी 8 आमदार असून जेन्ना स्ट्रॉंग जाल्लेली आसा तेन्ना आमकां दुबाव ना की दोनूय सीट जे आसा पार्लिमेंटाचे साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा 100% भारतीय जनता पार्टी जिखता। मिनिस्ट्री रीच जातली खातीर कांयच डिस्कशन जाल्लेलें ना। आमी फक्त पार्टी हेडांक आनी नॅशनल लिडर्स कोण तांकां मेळपाक गेलेले तांकां मेळून आयल्या। वील मीट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल सांगतलो हांकां कितें जेन्युअन इश्यूज आसलेले कित्याक लागून आमकां जॉयन जावचें पडलें आनी तांकां मेळोन सगळें डिस्कशन करून तांकां आमी एवरी वन स्वाभावीक आहा थोडे जाण दुखावल्ले आसात तांकां आमी सगळ्यांनी मेळोन आमी तांकां सांगतले रिजन कितें आसलेलें कित्याक लागून जालें।